पयल सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय गोंया हुंय आतां 2 न्हू पूण 3 डिविजन करूं सोदताय. नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा आनी पिश्यां काळो गोवा. मोठे कोयसान उदका बाणा पोंदा पाल्या उज लायल्यार न्हावपा मेळटालें. तेदो गिजर नासले न्ही रे. मडगांव रेल्वे स्टेशनार लोकां पावयतो जाल्यार पयशे घेवपा लागले हुंय. तो हांव देवपा एअरपोर्ट जाल म्हूण सोजमोताय काय. गोंयकारांदो हुंय मेल्याय रे. जाग जाय. म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गोरोम गोंयकार घेवन येयला तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जोगाच्यो खबरो शास्त्री भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. गोवा मरे त्या तेंपारू रावा हांवें त्या तेंपार म्हळ्यार तुमकां रोखडेन दिसता लांप्याव आमी जाचना पयलीं खबरो सांगत मो. ना रे, ह्यो खबरो 1961 to 1987 वर्सां चल्यो. आमच्या हांगा एक धाकटेन ड्रॉस घायन हेडो धांवताले ते पयले खबरो सांगता. तेदो चीफ मिनिस्टरूय बिणू नीज गोंयकार आसताले. त्या काळार 3 होडेगान पॉलिटिकल पार्ट्यो आसलोल्यो. एक म्हळ्यार तो कांकणां घायन आसलो हातीची, दुसरी म्हळ्यार ते खऱ्या दांत आसलो शिव, आनी तिसरी म्हळ्यार ते मोळो बोडे जिते 2 पानां आसलो ते पार्टी खबरो कोता. तेश कोन तो दिल्ली मूत पिताय मुट्टे गेली पार्टी आसलो ना रे. पूण ते पार्टीचे गोंया मूस पासून बसना आसलोले. दुसरे म्हळ्यार आख्खें गोंय एक डिस्ट्रिक्ट आसलोले आनी झगडीं कोता जाल्यार आख्खें गोंया एक मुजो काडटालें. कित्याक गोंयांत येदो हूद गोंयकारूच येताले न्ही रे. आनी बायले सोयरे पासून येयल्या ते शे बिचीचे चेडी गायन आसता मोताय ते हिपी रे. येताले आनी रोखडे वयताले बीण. आख्खे गोंया एकूच डिस्ट्रिक्ट आसलोली आनी चुकोन वर्सा 1-2 केन्नाय किरमी जाल्यार वय आख्खी युनियन टेरिटरी उचांबड जाताली. मागीर 1987 माया 30 तारखेर गोंया स्टेटहूड दिली. लोक कितू हुशाल जाल रे, कित्या कोण जाणा. आनी त्या मरे गोंयची 2 वर्सां कोण डिविजन केली, नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा म्हूण. हे मरे हांव सांगत तें चडशें मानून घेचनाय. पूण गोंयकारां मोती मातशें चिंतना बदल जावपा लागलो. तो नॉर्थ गोवाचो आनी हो साउथ गोवाचो म्हूण. ना जाल्यार चोयी नॉर्थ गोवा गाडी साउथ गोवा येयलो आसतना एक्सिडेंट बीन जाल्यार बेश ते किजील कोन एकमेका बडकां फोडूंक लागताय. वयल्या मुठाय ती वयली गाडी ओ ती सकयल गाडी म्हूण. एसो डिविजन चिंतना एक डिस्ट्रिक्ट आसतो मोती येयी नासली. सायबा बोगोश आनी आत पेरगांव पलटे भाशेन थोडे ते गोंयचे वदरूस काळजार राखणे बडवे आसाय ते 3रे डिविजन करूं मुखार सोल्याय. त्या 3ऱ्या डिस्ट्रिक्टाक कितें म्हूण नांव दितले काय. एक आस नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट, दुसरें आस साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी तिसरें कितें पिश्यां काळो गोंयकारांगे डिस्ट्रिक्ट. आनी ते हुंयचे राखणे बडयो करूं फुफड्याताय रे. एकलो तो सायबा बोगोश फोंडे कायच्या काय उलयतो आनी दुसरो तो दांत नासलो शिवा पेटो. आदीं एक डिस्ट्रिक्ट आसतना एकू कलेक्टर आसलोलो आनी एकू डेप्युटी कलेक्टर आनी लोकांगे सगळीं काम जातालीं. मागीर 2 डिस्ट्रिक्ट जाले आनी लोकांगे कन्फ्यूज जावन दोबरात जाली. आतां 2 कलेक्टर आनी येते 17 डेप्युटी कलेक्टर आसाय तरी पूण काम जायनाय. केस झगडपाक गेल्या थिंग वर्सां आदियार कोताय. दुसऱ्या स्टेटीन टू पॉलिटिशियन गोंया येयले मरे चिंतून भितरल्या भितर बेस ते मुरगोटान आसताय. ते मुठाय तेंगे एक डिस्ट्रिक्ट आख्ख्या गोंयच्याकून व्हडली मू. 3रे डिस्ट्रिक्ट करपाक हुंय 7 मेंबरांसून काडले आनी तेंक सांगिलां एक रिपोर्ट तयार कराय मो. पूण लांप्याव मुठा गोंयकारां पासो चिंतून डिसिजन घेवपाक ते कमिटींकू बायली बाबू कित्या जाये गोंयकार न्हिदल्याय. देव हातीर जाग जाय आनी शिडूक रावाय. ना जाल्यार तुवें तें तुगे काजू मालो आसतें निवडत म्हळ्यार गोंयचें नांव गोंया आसतें सोण गांठार म्हूण दवरीत. आंक मरे भुरगेपणारू सद्दां सांजे वयल गोडो हावड केलो खावपा मेळटाली.
चिंतल्या मरे लाड गोयटा केन्नाय मुग्गा गोणशें ओ आली बेले शेवयो दोश दोदोल मुगां काड पातोळ्यो तिजान गोडा फिलोस मांगात वोन मुटाय तें आमशाश्टी दाल मुटाय तेका मागीर पिनाग्र आनी गोड गायन आरसोरां खातले कुडके आनी माय बरी मुडां असल्या कोकाद कोताली एसो जिनोस आतां भुरग्यां हुंच रे तेंका नशीब ना तेंगे हावळ म्हळ्यार केक बिस्किट्यो आनी पॉपकॉर्न पोयरू एक बेकरीसून दोशी काप हाडल्या ती उगोवन खावपाक गेल्या मरे सारकी पातळो पाडचिकूल एसो दिसताली ते जिनस हायन आमी मागीर केसो हेड हेटाले रे मिठान मुणाका सातोळ्यो कोयबा बारांनी चोर पुलीस काजू बियांनी वेतांनी रिंगांनी आनी मेया पोरण्या लुकटां बोन बॉल केलो फुटबॉलूय हेटाले सगळे वाड्या वयले भुरगे कोणाले घरा मुखार जाग मेट्टींग एकठांय जावन हेटाले एक मातां सांजे वयल्यान बरी पयली गांठ वाज नाका बोंका पांय मान ती निमणी गांठ वाजून काबां जाचना पयलीं घरा उंबराको पावों जाय आसलोलें लेट जाल्यार घरा पांय दिवपा मेळना आसलोलें उंबरा कडेन दिम घायन रावचें पडटालें मांगे राग न्ही उपासूं आनी वयल्या उंबराचेर उदीम घायन आंबोरी करची पडटाली आमी भुरगे हेडोंक गेलो घराको पावच न्हू पयलीं मोट्या कोयसांवतें तोंडां पणसा पानां चिरूट घेवन पाल एकठांय करून भायल्या बाणां पोंदा उज लायन न्हांवपा उदो तापयताले मागीर आमी चेडे भुरगे एक धाकट्या होड्या कुडक्याचेर उबे रावन भायल्यान न्हांवताले पाय बोटीर सोयलो आसल्या कॅमे नाल्यार बाटर मिल्क साबां उजा करूं मेळटालो ना जाल्यार लायफ बॉय हामाम ओ लिरील लायचे पडटालें सगल्या भुरग्यांक न्हांवोन जात्री तित्यो केन्ना मुडां आसल्यार हांग भावांक आनी माशपावां लायणी उबी दवरून एक एकल्या कुलेरीन भोव काजू फेणी घालून दितालो ती राटावड जाली की ना हॉसऱ्यार तेरसा उबें रावचें पडटालें तेर्स कोतून हॉर्सां मुच पडटालें ना जाल्यार तित्यो लोडून आपलो कान आमच्या तोंडाको लायन आयकतालो हें मरे तेका सारकें आयकय नासलोलें आनी तूं लोडू मुट जाल्यार तुजे केसो तो कूल माता रे थोडी धाकटे मरे तेच चालू आसतना जेमीन गांठ माताले तेंक तित्यो पयले फावटी हाटले आसून दोनूय बुजां दोन जोड पायतालो जागी जावपाक आनी दुसरे फावटी गांठ मारलो दिसती पळ्या काना ओड गोवन सोंपतो उबो कोतालो ते जाता जेवणा दोणको चालू जातालो तेदो मरे हांगे जेवणाकू शिता बारा एक चेरीस हाऱ्या सोल्या उज्या बाजून खबऱ्या तेलांनी शिंपडायन शिंदलो पियावांक मिक्स केलो आनी कायलींचो तोडलो बांगड्या शॅम्प्या कुडक्या मेळ्यार केसर चिंजेताले रे आमी जेवण जात्री मरे मुंगे शापाय तेका आमी न्हू सगलो गांवचो लोक पोंपोवपाय म्हळ्यार वळखताले कित्याक तो क्लॅरिनेट वाजतालो आनी लादीन आनी मोडना वाजोवपा वयतालो तो पेट्रोमास भायल्या बॉलकां लांबयतालो आनी सगळे तोडोगत भायल्या बसताले तेज उपरांत ते सालां आसलो वंटी कोड बरपा घडयाळाचेर 9 वाजों लागोलीं की ना आमी न्हिदपा तयार कोताले सगळे चेडे भुरगे भायल्या बॉलकांक मांदूर घालून न्हिदताले एश को आमगे सदां सांज पासा जाताली आका रेल्वे स्टेशन मामा तूंय हुंय मरे मडगांव रेल्वे स्टेशनार कार भितर व्हरून फॅमिली आनी सोयऱ्यां जायऱ्यां सोडपाक गेल्यार पयशे घेवपाक कमेस केले इरमाव कित्या लागून रे मडगांव स्टेशन लॉसां वयता एक 10-15 मिनटां कार भितर वयल्या तुगे रस्त्या बुराक पटाय अगोडी आतां पयशे घेताय म्हूण थिंग कार भितर घेवन गेल्यार तुमी वेलकम ड्रिंक पेप्सी फांता दिवपाक कमेस केला रेल्वे स्टेशन मामा तुका खबर ना जाल्यार हांव लांप्याव सांगता पोर्तुगीज तेंपार नेरो गेज मुट्टेसो रेल्वे लायन्यो 1888 वर्सा बांदलोल्यो आनी पयलीं स्टेशन तेच वर्साक 31 जानेवारी वास्को बांदलोलें त्या दोणा तेका वेस्ट ऑफ इंडिया पोर्तुगीज रेल्वे म्हूण नांव आसलोलें ती रेल्वे मरे वास्कोसून सांवड्डे पासून वयताली सगळे मेळोन 40 आनी 3 किलोमीटर लांब रेल्वे लायन आसलोली थोडी वर्स उपरांत मडगांव म्हूण एक स्टेशन बांदिल्लें आनी सगळें बरें चलतालें कोणी कार वो कामियां घेवन कंपाउंडां भितर सरल्यार पयशे घेयना आसलोले मागीर 1888 ती लायन केसोल रॉक पासून वाडयली ते मागीर सावदर्न माराठा रेल्वे म्हूण नांव दिलें 1947 इंडिया इंडिपेंडंट जाली मुठाय पूण ती खबर सोड 1955 तो गोंयच रेल्वे भाग पोर्तुगेजा अंडर आसलोली
आनी तेका junta autonomados portos e caminhão de ferro do estado da Índia म्हूण नांव दिलोलें. म्हणजे Autonomous Board of the Ports and Railways of the State of India. मागीर 1961 इंडियन पोर्तुगेजां हिंगा धांडायल्या आनी गोंयां आपल्या घेवूंक केलें. आनी त्याच वर्सा ती रेल्वे लायन इंडिये ताब्यां केली. तेदो ती इंडियन रेल्वे म्हूण जाली आनी तेका सकयल पाटाक साधन सेंट्रल रेल्वे म्हूण नांव दिलें. मागीर 1990 वर्सा आनी एक रेल्वे लायन गोंयां हाडली आनी ते कोंकण रेल्वे म्हूण नांव दिलें. तरी पूण त्या मडगांव स्टेशनाचेर कार गाडयो भितर हाडल्यार कोण आयले पयशे घेयनासलोले. आनी मागीर ती वास्को वचपा पयलीं मिटर गेज आसलो तिवूय ब्रॉड गेज केली. आतां रेल्वे स्टेशन मामा तूं सांग म्हाका हिंग देरफें तूं कार भितर लोकां पावोवपा येयल्यार पयशे घेवपाक केसो कार हाडूं? तुमकां कितें दिसता तो लोक थिंग सोयऱ्यां दायऱ्यां पावोवपा येता तो स्टेशना भायल्यान चादर घायन बसून जेवण मांडून पिकनीक करूं येता म्हणून? आमी दीस रात काम करून टॅक्स भरताय आनी ते पयशे घेवन तुमी ती रेल्वे लायनी बांदताय, ट्रेन्यो बांदताय, स्टेशन बांदताय, सगळे आंगे पयशान कोताय आनी तरी पूण सोयऱ्या पावोवपाक गेले आनी पयशे मागताय. हें तुमकां कोणी तें आतां देव तेगे आयकना म्हूण त्या आमदारान आयडिया दिली. पयल्या हूंय तो कॉन्ट्रॅक्ट एकल्या नांवार आसा आनी टिकेट दुसऱ्याच्या नांवार दिताय म्हूण. मुझ बा गोंयकार वगे रावताय म्हूण तुमी आमची हेबडाय करूंक लागल्याय. कितें करताय रे बाबा? एश केल्या बंबई पावताय. बरें रे दुसऱ्या मंगळारा मेळ्या. गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो. मग आसूं. This is Lampiao signing out. Mulher out.